मिसाची पेटी एक सुरुवात त्यांना आम्ही सोगली बिरावया आणि गायन घेऊया अंक A32 पेज 17. Takadin wasuya Totil koro amche daron Takavakaluya Service koramukariya Takadin wasuya Totil koro amche daron takavakaluya Aki pritum soglo somsa Tacha hatat asa Unsus porvon kol kol dore Tanes godun adya Service for Amukar Takadin wasuya Totil koro amche daron Takavakaluya. Bapaci, Hani Putaci, Hani Povitat, Miaci, Navi. Amen. Amcha Somia, Jesu Christa, Ci Curpa, Deva Somug, Hani Povitat, Miaco Equot, Tumce Sove Asum. Tumce Sove Asum. Mogar Babadino, Aiso Sevadurm, आमकां जागृत चाकोर जावंक आपयता जागृत चाकोर आपल्याक दिल्लो वावर शार्ती पावयता जागृत चाकोर आपल्या दोनयाक बरेपण करता जागृत चाकराक एका कुटुंबान मान रेस्पेद आसा देवान आमकां सगल्यांक वावर दिल्लो आसा ताचो मोग करूंक ताची सेवा करूंक आनी शेवटाक परतून ताचेशी वचूंक जागृत चाकोर कशें आमच्या जिवितान आमकां दिल्लो वावर आमी शार्ती पावुया जिवितान बरेपण करुया आनी बरेपणांतल्यान जेजूक परगटूंक गोवाय दिवंक ह्या मिसांत आमकां कृपा आनी बोड मागुया. आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते पुरी वांटो घेवचे खातीर सगळे आमच्या पातकाचो उगडास करुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भणिनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून Episod bagyon sudan sangkuar mari soglia deoduta ani bhakta ani tumka baba bunino mujhe katir amcha service para devalagi vinoti kurat mun pratun magta. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kaklut kon Somia kaklut kon Krista kaklut kon Krista kaklut kon Somia kaklut kon Somia kaklut
रावतुया हे मीस भेटयता मार्सेलीन आनी दियोनीसिया डिसोजा हांच्या इतिहासा पासत देवान तांकां बरी भलायकी दिवं तांचेर सुबा आशिर्वाद मागुया तशेंच आयजचे फामिलींत आंकुवार मारिया भेट करता ते फामिली पासत आमी मागुया तशेंच आमची खासगी मागणी आमच्यो गरजो भाग्योत आंतोनीचे मजतीन आमी देवा मुखार दवरुया सर्वेस्परा सासनाच्या देवा तुवें लिजबोवाच्या भाग्योंत आंतोनीक कोऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरचे आकांताक आसतल्याचो तीर आसरो करून दिलोय ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगले आमच्या गरजांनी ताची मोजत आमकां मेळूं आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्मेचे एकपणान जो जियेतान राजभर चलयता सासनाच्या आसना आमीन. बागयोन पावलून रोमकारान बरयलेले चिटी वेले वाचप बावा भयणीनो एका मनशा उद्देशी पातक हे संवसारांत भितर सरलें आनी पातका वरवीं मरण आनी अशें मरण सगल्या मनशाक लागीं कित्याक सगल्यांनीच पातक केलें एका मनशाच्या गुन्यांवाक इतलीं मनशां मरून पावलीं जाल्यार ताचे वण चड खरें तें हें एका मनशाक जेजू क्रिस्ता वरवीं आयलोली देवाची कृपा फुक्याचे सुबें देणें कशें सांगूंक नजो तितल्या मनशांक पावली एका मनशाच्या पातकाक लागून सोमेस्ताचेर मरण रात चलयतलें हें खरें जाल्यार ताचे वण अदीक फलादीक ही कृपा आनी फुक्याचें देणें एकल्याच जेजू क्रिस्ताक लागून हें फावो नासलोलें देणें घेतात तीं सगलीं पुण्यमोन जातात आनी जिविताचें राज भोगूंक पावतलीं म्हणटच जशें एका मनशाच्या गुन्यांवाक सोमेस्ताचेर कास्तीचें फर्मोन पडलें तशेंच एका मनशाची पुण्यवंत कोरणी सोमेस्तांक जिवीत जोडून दिता आनी तांकां पुण्यवंत करता एकलो मनीस देवाक खालतो रावलो ना देखून सगळे मनशाकूल पातकी जालें तशेंच एकलो मनीस देवाक खालतो रावून सगळीं पुण्यवंत जातलीं पातक चडोन वाडोन वेचे खातीर सुमिर्त उबी जाली पूण पातक चडलें वाडलें थंय कृपा ताचे वण अदीक चडली वाडली हे परी जशें पातकान मरणा वरवीं जैतिवंत चलयली तशेंच आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उद्देशी सासणाचे जिविताक पावतात ते प्रमाणीकपणा वरवीं कृपा राजवडकी चलोवची देवाचें उतरें देवाचे वरपकार जाबा हो पोले हांव येतां तुजी कशी करूंक हांव येतां सगलीं म्हणुया हो पोले हांव येतां तुजी कशी करूंक हांव येतां सायबा योद नानी बेटोन्यो तुका नाका जाली पूण तुजे उतराक म्हजे कान उक्ते केले ओम आनी बोलयो हांवें मागूंक नाय तेन्ना हांवें म्हणलें ओ पोले हांव येतां जाबा ओ पोले हांव येतां तुजी कशी करूंक हांव येतां सायबा तुजी कशी हांवें पालू दिवचो म्हूण राष्ट्रांचेर ग्रंथाचेर म्हाका फर्मायलेलें आसा देवा म्हज्या सगळ्या म्हज्या काळजान तुजे सुमूर्तीचो हांव मोग करतां जाबा
हो पोले हांव येता तुजी कशी करूंक हांव येता सायबा. सदांच तुजें प्रमाणीकपण व्हडले सोबेंत हांवें पुरगोट केलां. म्हजें तोंड हांव दापून दवरचो ना. हें तुजें तूं बरें जाणूय सर्वेस्परा. जबाब. हो पोले हांव येता तुजी कशी करूंक हांव येता सायबा. तुजी वाट पळोवन आसात तांकां सगल्यांक तुजे सोबे मेळूंक आनंद आनी संतोश. तुज्या तोरणांक रावतात तीं सगलीं अशें सदांच म्हणूंक पावूं. कितलो व्हरतो आमचो देव. जबाब. हो पोले हांव येता तुजी कशी करूंक हांव येता सायबा. शुभ वर्तमानाक आमची कालसां मनां तयार करूंक उबी रावुया. मनशाच्या पुता मुखार खात्रेन उबी रावूं तुमी बुरती जावचे खातीर सगलो वगत मागणे करून जागृत रावात, तयार रावात. Sorvespo तुमचे सोवे आसूं. तुझे सोवे आसूं. लुका पोरमोडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. तुमच्या पेंटाक बांदात आनी तुमच्या हातांनी पेटलोल्यो दिवल्यो घेयात. आपलो दोनी लग्ना उत्सव तावन पोरोन येवन दारार मारिना फुडें ताका दार उगडचे खातीर ताची वाट पडून रावता तसल्या मनशा परी तुमी जायात. दोनी येता तेन्ना ताका जागे मेळटीत ते चाकोर बागी. खरेंच तुमकां सांगता तो आपल्याक पेंटाक बांदतलो आनी तांकां जेवणाक बसयतलो आनी आपूण तांचे मदें भोवून तांची सेवा करतलो. आनी दुसऱ्या पारार वो तिसऱ्या पारार येत आनी ते ताका तशेंच मेळटीत जाल्यार ते साखोर बागी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकली तुका क्रिस्ता. बोगाळ बाबडीनो कोणाची गाडी एक ब्लॉक करता GA03H 2025 GA03H 2025 मातशा मोदें दवरलो आसा ती काडची म्हूण मागता हांव. बोगाळ बाबडीनो ह्या संवसारांत नदर मारल्यार आमी पळयत हांव एक मनीस वो एक वस्त जायती बदलोवपाक करता. आमी म्हणटा जेन्ना एक ड्रॉप उदकाचो एकठांय जाता तेन्ना व्हडलें सुमती जाता. तेच भाशेन एक फस्काची काडी आख्खेंच रान लासून उडयता. एका मनशा उदेशी जायतीं बदलोवपां येतात आनी हेंच आमकां आयच्या पयल्या वाचपाक मेळटा. आदामा उदेशी ह्या संवसारांत पातक आयलें आनी पातका उदेशी
मरण आयलें पूण जेजू उदेशी कुरपा आयली आनी कुरपे उदेशी आमकां जिवीत मेळ्ळें. एक मनीस कालतो जालो जाल्यार दुसरो मनीस कालतो जावंक ना. एका मनशान वायट केलें जाल्यार दुसऱ्या मनशान बरेंपण केलें. जेन्ना जेजून ह्या संवसारान आपलो वावर सुरू केलो तो एकलोच आसलो. ताणें देवाची उतर परगट केलें, मिलाग्र्यो केल्यो, पूण ताणें उपरांत आपल्या शिसांक विसून काडले. 12 शीस आख्ख्या संवसाराक जोडी मोळी शिपडले. देवाची बरी खबर परगट केली. आनीक मनशाक ताणें विचून काडले. आनीक जाय तो आंकडो वाडलो. आनी हे भाशेन जो वावर जेजून सुरू केल्लो तो आतां पर्यान आख्ख्या संवसाराक परजळटा. आख्ख्या संवसाराक तो शिपडलेलो आसा. एका मनशान जो वावर सुरू केल्लो तो आयज पर्यान संवसारभर चालू आसा. आनी आयज खेरीत भाशेन जेजू आमकां जागृत साकोर जावंक आपयता. जेन्ना आमी बावतिस्म घेतलेलो बावतिस्मान आमच्या हातांनी वाद दिवन आमकां म्हणलोलें घेयात उजवाड क्रिस्ताचो हो सदांच जळटो सांबाळात. तशेंच आमच्या आंगाक धवी न्हेसण घातलोली आनी आमकां म्हणलें तुमी सदांच पवित्र नितळ निर्मळ तुमचें जिवीत जियात आनी कशे भाशेन जागृत रावात. जागृत चाकोर आनी आळशी चाकोर हांचे मदें अंतर आसा. जागृत चाकोर आपल्याक दिल्लो वावर करता जाल्यार आळशी चाकोर आपलो वावर करिना. जागृत चाकोर दोनी आसून आसूं आपलो वावर चालू दवरता. जाल्यार आळशी चाकोर दोनी नासता तेन्ना आपल्याक जाय तें करता. जागृत चाकराक कुटुंबान मान रेस्पेद आसा जाल्यार आळशी चाकराक कुटुंबान मान रेस्पेद ना. आमी कसले चाकोर गाय, आमी जागृत चाकोर वा आमी आळशी चाकोर? मोगाळ बाबडीनो, देवा मुखार आमी जागृत रावुया. देवा मुखार आमी बऱ्यो करण्यो करुया. जे भाशेन आमकां बावतिस्मान म्हणलां हो उजवाड तुमकां मेळ्ळा तो सदांच जळटो सांबाळात. बऱ्या करण्या उद्देशी, बऱ्या उतरा उद्देशी हो उजवाड आमी सदांच जळटो सांबाळूंक जाय. मोगाळ बाबडीनो, येमन नांवाचो हो एक मुस्लीम देश आसा आनी ह्या मुस्लीम देशांत दुसरे धर्म परगडपाक परवानगी ना. फकत मुस्लीम धर्म परगडपाक जाय. आनी एका दिसाक माद तेरेजाक एक ऑफनेज उक्ती करपाक तिका आपयली. आनी जेन्ना ती तांच्या फुड्यारा लागीं खंय भासाभास करताली तिणें म्हणलें खंय हांव हांगासर म्हजे माद्रीक धाडपाक तयार आसा. पूण माद्री बरोबर एक पाद्री येतलो कारण तांकां दर दिसाक मिसाची भेट जाय. आनी तांचे खंय फुडारी ताणें वळखून घेतलें, मानून घेतलें आनी माद्र तेरेजान खंय आपले माद्रीक दुसर वावर करूंक धाडली. 1 वर्स वावर केलें, 2 वर्सां वावर केलीं. आनी आमी जाणात माद्र तेरेजाच्यो सिस्टरी आपल्या आंगाक कुरीस लायतात, हातांत रोजराचे कोंत घेवन भोंवतात, तेर्स करतात. आनी खंय 2 वर्सांनी ह्या मनशांनी खंय तांचेर बंदी हाडली आनी म्हणलें तुमी तशें करूंक जायना. तुमी उक्तेपणी कुरीस लावून रोजराचे कोंत घेवन भोवंक जायना. आनी तेन्ना खंय जेन्ना माद्र तेरेजाक ही खबर गमली ती खंय वेगळी वेगळी थंयसर आयली आनी तिणें सांगलें खंय द क्रॉस इज अ आयडेंटिटी. कुरीस आमची अस्मिताय. ह्या कुर्साचेर आमचो सोमी जेजू मेला. आनी तेन्ना जावन खंय आयज पर्यान तिच्यो माद्री ह्या देशांत वावर करतात. जो ताणें वावर सुरू केल्लो तो आख्ख्या देशांत परजळटा. मोगाळ बाबडीनो, जायते फावटी आमी म्हणटले एकल्यान कितें करूंक जाता, पूण जो वावर एकलो सुरू करता तो सगळ्यांक परजळटा. तर आयज आमी हे मिसाचे भेटेन वांटो घेतना देवान दिल्लो वावर आमी मुखार व्हरुया. आमी जागृत चाकोर रावुया. जागृतायेन बरेंपण करूंक सगल्या वेळार सगली स्वाथेर
आमी बरेपण शिपडावंक ह्या मिसांत आमकां कृपा आनी बळ मागुया. सगळीं उबी रावया आनी ह्या वेळार आमची मागणी आमची ते सवा आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी आपल्या खासगी आनी दिसपट्या जिवितांतल्यान जेजूचो मोग अनुभवूंक आनी एपोरी आपले संबोन देवा आनी पेल्या सवें प्रिती मोगाचें करूंक बापा लागीं मागुया. Jesuच्या नांवान बाप्पा हे मागणे करता तुका. जेसूच्या नांवान बाप्पा हे मागणे करता तुका. आमच्या कुटुंबांत आनी समाजांत दुस्मानकायो वण्टी आमी मोडून उडोवंक एकामेकाक बोगसूंक आनी आमच्या जिविताचे गोवायके वरवीं मोगाचे आनी एकवटाचे बांदपास बांदून हाडूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. जेसूच्या नांवान बाप्पा हे मागणे करता तुका. जेसूच्या नांवान बाप्पा हे मागणे करता तुका. आयच्या दिसा ह्या मिसा बलिदानांत बोगतीन वांटो घेतोल्या आमा समेस्तांक तशेंच इंतेसांव भेटयतोल्या मार्सलीन आनी दिओनिसिया डिसुजा हांकां बाग्योंत आंतोनीचे विनवणेन बरी भलायकी फावो जाल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बाप्पा हे मागणे करता तुका. जेसूच्या नांवान बाप्पा हे मागणे करता तुका. बो मोगाळ बापा दोयींनी आमची मागणी आयकून घे. जागृत कशें सदांच आमी बरें करूंक आनी बरें करून तुजें राज आमी परगटूंक तूं आमकां आदार दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आमची दाना याज्ञिकाच्या हातान भेटयतना आमी गायन घेवया अंक C16 पेज 35. परमेश्वरा Sorry.
मोशा भावा भयणीनो, मोशा तुमचे बलिदान सोर पदवीदान देव बापाक मानतात असले शाबूड मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाकडे मोहिमे आमचे नाते पवित्र सभेच्या आदबाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सोर पदवीदार आणि बो वर्त्या देवा, तुझ्या भाग्योताच्या उगडासाक योद्न समोरपून तुझे तोरपण आमी ओळखून घेताव आणि तुझे मुखार सोरपटून तुका उलो मारताव. आमच्या गुण या खाल तुझ्या मोगान जीवन सासनाची सोडवण सोडूंक आमकां फाबू कर. तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आणि सासनाच्या देवा, सोर काडी आणि सोर थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. हातून तुझ्या भक्तांच्या मनाक हो दीस समोरमूक तुझे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यावन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान रुळयता. ताच्या मागणेच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तीच पुरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराचें रगत. पातकांचे भक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेज मनशा पासत तें वारोवतलें.
हे म्हज्या उगडास साफ करात. Varta so good for Gotoya. Gesù bello, Gesù живот сара, Gesù novia lietolo. Gesù bello, Gesù живот сара, Gesù novia lietolo. Bapa, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सगळ्यांची खास तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची करून रगो शेवतले आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंडी बापा, सिमिया आमच्या आदारी गोंडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवस्त धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुझे पोरसडीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दोया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिचो पोती भागिवंत सुशे, भागिवंत आंतोन, भागिवंत धर्मृता आनी सोर काडी तुका मानुल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एक पडा सोड पोटवेदार बापा सर्वोंडोन आनी वैभव तुका सासनाच्या आसना. आमेन. आमच्या सडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन आमी सगळीं दिर्गेवर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य आमकां येवं, तुझी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणे पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरोबरशें ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमान तुजी सासनाच्या सासना. सोमिया जेजू क्रिस्ता तें तुज्या धर्मदुताक म्हणय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातक्यांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थ्याचेर दिश्टी घाल आनी तुजे कुशी पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या आसना. सोमियाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची देवाची शिली शिली संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाची शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाची शिले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान सगळी आमी सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका खबर ना पूण शेकाच सुदारान म्हाका भलायकी मेळटली. The Holy Communion is reserved only for those who are baptized in the Catholic Church
and for those who remain in communion with the Catholic Church. If any non-Catholics are present, or persons of other faith, or persons who do not believe in God, please do not come forward with your open palms to receive the sacred body of Christ. Jesu kamcha kalsani shong wetana mingain gubya Ank D7 page 50. Dios da muchachica Liplo lo diaruba Tane warle bukelia Biyong diletanila Tatso mai mo Mitmer na shilo Tatso mai mo Mitmer na shilo Tatso mai mo Mitmer na shilo Tatso mo Mitmer na shilo Tatso mai mo Mitmer na shilo Tatso mai mo Mitmer na shilo Tatso mai mo Mitmer na shilo Tatso mo Mitmer na shilo L'amor del turbol questa Santa di dunia sacra E cascio nambosoli Sugli burgi devaci Tanso mai mo Mitmer na shilo Tanso mai mo Mitmer na shilo Tanso mai mo Mitmer na shilo Tanso mo Mitmer na shilo Tanso mai mo Mitmer na shilo Tanso mai mo Mitmer na shilo Tanso mai mo Mitmer na shilo Tanso mo Mitmer na shilo Monat život zalo Puri pur koras tablo Ya paska chete chevo Korara chete chevon Tanso mai mo Mitmer na shilo Tanso mai mo Mitmer na shilo Tanso mai mo Mitmer na shilo Tanso mo Mitmer na shilo Tanso mai mo Mitmer na shilo Tanso mai mo Mitmer na shilo Tanso mai mo Mitmer na shilo Tanso mo Mitmer na shilo
प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, भाग्यवंत आंतोनीन तुझी आनी तुजे पवित्र सभेची विस्वाशीपणान सेवा केल्ली खातीर शासनीक संतोषाचो मुकुट ताका फावो जालो. आमी आतां शिवलोल्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या बोडान ताच्या पावलांनी चलून तुजी आनी आमच्या भावा भयणाची मोगान चाकरी करूंक आनी शेवटी ताच्या सांगाताक शासनाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. भाग्यवंत आंतोनीच्यो इमाजी सरपेत हातान धरून आमच्या सोविन्य स्टोरांत मेळटात. तुमी त्यो घेवच्यो. तुमकां कुमसार जावंक जाय जाल्यार फादर हायसीन कुमसोदरीन आसतलो. सिस्टर सेंड्रा कोंकणींतल्यान कावन्सिलींग करता आनी फादर दानम इंग्लिशींतल्यान कावन्सिलींग करता. तांचे दोगांयचे कॉन्टॅक्ट नंबर आमचे नोटीस बोर्डार आमी घातलेले आसात. भाग्यवंत कार्लोस आकुतीस ह्या तरणाट्या भाग्यवंताच्या जिवितान मिसा भेटेंतल्यान मिलाग्री जालेल्यो हाचेर एक्झिबिशन आसा आमचे इगोर्जेच्या पारोकियल हॉलांत 28 ह्या म्हयन्याचे. सगल्यांनी तें पळोवंक वेचें म्हणून आमी मागता. गेल्ल्या मंगळाराक आमचें कलेक्शन जालां 60,06,470 रुपया. तुमच्या उदारपणा पासत आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. भाग्यवंत आंतोनीची विणवणी मागणे. भाग्यवंत आंतोन तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विस्मिता आयकून व्हडा बरवशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपणी मागता. नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या दोरमृता. कोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ. पोर म्हजें मन जाणवायेन. पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान. आनी सोर भोंवती म्हज्या कोन्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इस्ता हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उशीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंती बरीत काळीज तुका उक्तें करता. आनी तुजे वेंगेंत आयलोलो तोच बाळूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका भक्षण दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आज बाळगिता आनी बरवशान रावता. भाग्यवंत आंतोन दुखेस्ताच्या बुजवणदारा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे म्हजे हुस्के आनी गोंथी म्हज्यो भिरांती आनी आकान पडे. म्हज्या हुस्क्या गोंथींतलो म्हाका निवार. तुजे वेंगेन आसतल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी आतां तुजे फुडें घालता तो उपकार म्हाका बेगीच मेळून घे.
ओसोऱ्याच्या बागयोन आंतोन तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणूनाय पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तूं तुजी पदवेदार मजूतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मोळाय आनी कोणवाडाय, तोणाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय आमच्या धर्मीक फुडाऱ्याक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गुण ते जावंक निर्मी आनी ताच्या हातान घातलेल्या हिणाक स्वताच्या अंदुराच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं तमन आसतना विनोती कोर. आमेन. Tuja